गोयचो मुख्यमंत्री बदलपाचेर अध्यक्ष अमित शहान केली उलोवणी सुरू। केंद्रीय निरीक्षक आणि गोयच्या 3 खासदारां वांगडा जाल्यो बसका। गोंयांत आतां घडये नवो मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री। दिवचल बस स्टँडाचो स्लॅब पडून गुरुवार बायल जाली जखमी। लोक विचारतात टॅक्स भरून हे पानवळ। आपले गाडयेक ओव्हरटेक केलो म्हूण 5 तरणाट्यांनी कळंगुटे पेटयले एका जोडप्याक। पुलिसांनी केली 5 जाणांक अटक। आणि कुंवरजुंव्या जालो वर्सुकी फामाद सांगोड। वेगवेगळ्या देखाव्यांनी दिपकायले लोकांक। आता खबरो विस्तारान पळोवया। गोयचो मुख्यमंत्री बदलपाचो विशय आता दिल्लीक पावला। भाजपाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहान ते खातीर बुधवारा सावन खलबतां सुरू केल्या। मात हे विशींचो निमणो निर्णय 2 दिसां उपरांत तो जाहीर करतलो, कारण त्यान पयलीं ताका मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारा कडेन उलोवपाक जाय। दिल्ली सावन आमकां मेळिल्ल्या ते म्हायती प्रमाण अमित शहान बुधवारा सकाळी ताच्या घरा कडेन पयली बसका घेतली। हे बसकेक गोंयान आयिल्ले 3 केंद्रीय निरीक्षक आशिल्ले, म्हटल्यार रामलाल, BL संतोष आणि विनय पुराणीक। ते भायर गोंयचे 3 खासदार म्हटल्यार आयुष मंत्री श्रीपाद नायक, दक्षिण गोंय खासदार नरेंद्र सावयकार आणि राज्यसभा खासदार आणि भाजपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकार। उपरांत तांची परत सांजे आनीक एक बसका जाली। हे बसकेन कितें थारले ते कोणूच अधिकृतपणान सांगपाक तयार ना। मात आमी भायल्यान खबर काडली तेन्ना कळले ते अशें। 2 पावंड्याचेर ही नियुक्ती जातली। नवो मुख्यमंत्री हो भाजपाच्याच कॅडरांतलो आसतलो, मात कोणा तरी एका भागीदारी पक्षाच्या फुडाऱ्याक उपमुख्यमंत्री करतले, म्हटल्यार एक तर मोगोचो फुडारी सुदीन ढवळीकार वा गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी विजय सरदेसाय। मुख्यमंत्री पदा खातीर 2 नांवां शॉर्टलिस्ट केल्यात अशें समजता, एक श्रीपाद नायक आणि दुसरो विनय तेंडुलकार। इतले मजगती मनोहर पर्रीकाराचेर बुधवार सावन म्हत्वाचे उपचार सुरू जाल्यात। ते 2 दिसांनी सोंपतले तेन्ना ताचे कडेन उलयतले आणि मागीरच कितें तो निमाणो निर्णय जातलो। पणजेच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्टा। दिवचले कदंबा बस स्थानकाच्या स्लॅबाचो कुडको आंगार पडिल्ल्यान एक बायल गंभीर जखमी जाली। उपचारा खातीर तिका म्हापशेच्या जिल्लो रुग्णालयांत भरती केल्या। फोंड्या कदंबा बस स्थानकारूय अशीच एक दुर्घटना घडिल्ली आणि परतून ताची पुनरावृत्ती घडपाची शक्यताय आसा। उत्तर प्रदेशाची 35 वर्साची गुरुवार बायल रेखा देवी तिच्या सोयऱ्या वांगडा बशीची वाट पळयताली तेन्नाच बस स्टँडाच्या स्लॅबाचो कुडको तिचेर पडलो आणि उजव्या पांयाक बरोच मार लागलो। तिका बेगोबेग म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत हालयली। ह्या घडणुके खातीर लोकांनी संबंधीत खात्याक जबाबदार धरला। आयज बिचोली बस स्टँडाक सुमार 4:30 एक इन्सिडंट जालो की आज बुधवारचो बाजार लोक भरलेले आसता आणि आपले बाजाराक येता गांवांसून। ती एक बायल आणि घोव आणि एक फॅमिली आशिल्ली। ते बसलेले बशीक इतल्यान केलो वयल्यान एक कुडको स्लॅबाचो व्हडलोसो पडलो आणि त्या बायलेच्या पांयाचेर, आणि तो बायलेचो पांय आसा तो सामको स्मॅश जालो आणि फ्रॅक्चर जालो आणि ते तकलेचेर बी पडले गुणे स्लॅब, आणि ती एकदम डॅमेज जाली, सिरियस जाली। तेन्ना मागीर आमी सगळे धांवन गेले आणि पळयलें जाल्यार ती सामकी रक्तान भरलेली आशिल्ली। तेजे मागीर आमी अँब्युलन्साक फोन केले 108, 108 येवंक ना, अर्दवर जालें। तेजे मागीर पुलिशेक कोणूच येवंक ना। ताका लागून मागीर आमी कितें केलें, 4-5 जाणांनी ताका रिक्षा हाडली, रिक्षान घातलें आणि ताका हॉस्पिटलान हाडलें। हांगासून ताका तेंच्यांनी कितें केलें, फॉरवर्ड म्हापसा धाडला। तेजें कंडिशन सामकें क्रिटिकल आसा। हांव म्हणटा हे बस स्टँडाची दुर्दशा जाल्ली आसा, ताका दुरुस्त करूंक जाय। हांव म्हणटा गव्हर्मेंट कितें करता, आज न्हिदलेल्या फाल्यां आनी एक प्रकरण जावंक शकता। हेजे पयलीं खूब जाणांनी अलर्ट केल्लें की बाबा हो बस स्टँड आउट ऑफ या म्हणून डेंजर आहा म्हणून, पण कोणूच लक्ष घालना। हांव म्हणटा कितें आतां व्हडलो प्रकरण जातालो, सामको हें जालें वास म्हणजे सेफ जाल्लो। आनी एक व्हडलो जर प्रकरण जाल्लो, कोण मेल्लो जाल्यार तेजो जबाबदारी कोणाची, कोण घेतलो हे क्वेश्चन मार्क आसा। हांव म्हणटा हे गव्हर्मेंट फेलियर म्हणटा। हांव म्हणटा तेंच्यांनी बस स्टँड म्हणटा तो म्हणटा ते लोकांक ते भायर काडून बसूंक जाय, नाल्यार आनी एक कितें तरी अपघात जावंक शकता आणि हेजेर गव्हर्मेंटान लक्ष घालपाचें। हे घडणुकी विशीं गोवा 365 थळावो आमदार राजेश पाटणेकाराक विचारले, पूण ताणें कांयच जाप दिली ना। 1996 मारलेलो जवळ 22 वर्सां जाली। हय म्हणटकूच एक वर्सा इंजिनियरींग कॉलेजींनी एक सर्टिफिकेट दी स्टॅबिलिटी कळ्ळें। त्या प्रमाणे तेंच्यांनी म्हटलां भितून की ही बिल्डींग डॅमोलिश करूंक जाय म्हणून। ओके हय अशें म्हटलां इंजिनियरान। आणि त्या प्लेसीर नवो बस स्टँड येवपाचो आसलो तो कितें जालो? हय तो येवंक जाय, कळ्ळें तुका न्ही? नाही केन्ना जाता म्हणजे त्या प्रमाणे जो नवीन बस स्टँड आसा पळय, हय हेजो प्लान बी सगळो रेडी आसा, कळ्ळें? हय म्हणटकूच हेजो आर्किटेक्ट जो आसा मुंबयचो चिराग जैन म्हणून आसा, कळ्ळें तुका न्ही?
आणि फक्त आता एक मिटींग उरल्या म्हणटा ती स्टेक होल्डर कोण कोण येयले भितून कदंबा येयले RTO येयले लोकप्रतिनिधी सगळे येयले यांची एक मिटींग जावंक जाय म्हणजे फायनल करपाक तो प्लान कळ्ळें तुका न्ही. ओके म्हणजे हे पोझिशन आसा. आणि इन्सिडेंट आता घडला ताजेर म्हणजे कितें आसतलो तुमचो स्टँड कितें आसतलो तुमचो हांवें ऑलरेडी MD आनी चेअरमॅनाक कळयलां कदंबाच्या कळ्ळें न्ही. चेअरमॅन सांगला की आपूण स्टेप घेता म्हणून कळ्ळें कितें तो. दिवचलेच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. कळंगूट पुलिसांनी 5 जाणांक अटक केल्या. एका जोडप्याक गरजे भायर येतिश्ट बडयल्ल्याचो तांचेर आरोप दवरला. हे 5 जाण आपले कारींतल्यान वताले ते वेळार दुचाकीन वचपी जोडप्यान तांकां ओव्हरटेक केली. ह्या साद्या कारणावयल्यान हे मारबडे प्रकरण घडलें. सॅम आनी मॅरी ह्या जोडप्यान कार ओव्हरटेक केल्ली. ताका लागून विश्वास गोवेकार, तुकाराम नायक, दिपेश नायक, राहुल डायस आनी सितकांत झांटयेन ह्या जोडप्याचेर हल्लो केल्लो. समीर साब बेपारेन कागाळ केले उपरांत पुलिशीन ह्या 5 जाणांक अटक केली. तांचे आड 143, 146, 148, 323, 326 आणि 149 IPC कलमा खाला गुन्यांव नोंद केला. गोवा 365 ब्युरो पणजी. गोंयभर CCTV कॅमेऱ्यांचे जाळें विणटलो. उत्तर गोंयांत आनी दक्षिण गोंयांत अशे 2 कोयर प्रक्रिया प्रकल्प उबारतलो. ते खातीर केंद्रीय खासदार निधीचो उपयोग करतलो. राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकरान सांगला. दर वर्सा ताका उदरगती खातीर 5 कोटी रुपया मेळटा. राज्यसभा खासदार आणि गोयच्या भाजपाचो अध्यक्ष उदरगतीच्या विशयाचेर गोवा 365 कडेन उलयलो. आदलो राज्यसभा खासदार शांताराम नायकाचे सुमार 17 कोटी रुपया उरल्यात. ते आनी आतांचो फंड घेवन तांच्या मतदारसंघांनी CCTV कॅमेरे बसोवचे अशी मागणी फातोड्डा आनी बाणावलेच्या आमदारांनी केल्या. शांताराम नायकाचे 17 कोटी सुमार उरलेले आसा. आणि मेन प्रश्न म्हणजे कॅमेरा बसोवपाचे CCTV कॅमेराज हे बसोवप आनी तेजी मेंटेनन्स जावपाक ते हितूंतल्यान ट्युरिजम आमचे गोंयांत आसले कारणान कोणीय लोक येतात आनी त्या हितूंतल्यान CCTV कॅमेऱ्याचे नितांत गरज आसा. तशें एक प्रपोजल सादारण 3 कोटीचे फातोर्डा मतदारसंघांतल्यान बाब विजय सरदेसायान दिल्लें आसा. तशेंच बाब चर्चील आलेमावान बाणावली मतदारसंघा खातीर बीच एरिया खातीर हें दिल्लें आसा. प्रियोळच्या आमदारान ताच्या मतदारसंघात कोयर प्रक्रिया प्रकल्प उबारचो अशें मागला अशें तेंडुलकरान सांगलें. फातोर्डा हितून तेंच्यांनी विजय बाबान ट्रॅफिक पार्किंग वेवस्थे खातीर काही 4 कोटीचो प्रोजेक्ट तो तांकां हांव दितलो. आनी आदर्श ग्रामा भितर हांवें कुळे पंचायती भितर एक उदकाचो प्रश्न आसा आनी गार्बेजीचो प्रश्न तो सुटाव करपाचो प्रयत्न आसा. तशेंच सांगे मतदारसंघान उदकाची सांग्यात सारोली डॅम आसून सुद्दां उदकाची शॉर्टेज आसा. म्हाजे हितूंतल्यान हांवें एक सादारण 4 कोटी प्रोजेक्ट प्रसाद गांवकरान सांगलें त्या हितूंतल्यान तेजो प्रोजेक्ट हांव मार्गाक लावपाची म्हाजी इच्छा आसा. प्रियोळ मतदारसंघान गोविंद गावडेच्या हितूर गार्बेज प्लांट घालपाक एक 3.5 कोटीचो प्रोजेक्ट तो हांव दितलो. आनी बाकीची कामां चालू आसा ती पूर्ण करून घेवपाचो म्हाजो प्रयत्न आसा. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. कुडचडें पालिकेन स्वच्छ भारत मोहीम खरपणान मनार घेवपाचें थारायलां. वाठारांत कोयर प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करतले. बाजारांत प्लास्टीक पोतयांचेर बंदी राबयतले. लोकांक कागदी वा कपड्याच्यो पोतयो वाडटले. कोयराच्या वर्गीकरणा खातीर जागृती करतले. साबार गजाली पालिकेन सांगल्यो. So already so it will be all conditions will be complied with, and we have already put in place the mechanism for segregation of dry and wet waste. Now there should be awareness, which we are in process of creating awareness through various forums. With regards to I would like to add on plastic ban also. Plastic ban will come in later stages, but before that we will be also supplying the locals with cloth bags. This will be the supply of cloth bags will be a continuous exercise. It is not that की आम्ही अमक्यात दिले आणि तितल्याचेर थांबले अशें आसचें ना.
it will be a continuous process so that people get accustomed to using cloth bags. वापरात नशिल्ल्या वाहनांचो प्रश्न मिटोवपाच्या विशयाचेरय तो उलयलो. कॉम्पॅक्टर आसलो तो पयलीं ताका स्टील बीन्स वापरताले. सो स्टील बीन्स वापरून ते यूज टू यूज इट, बट स्टील बीन्स नासलेल्या कारणान देन प्लास्टीक बीन्स येयले. सो इट वॉज नॉट, इट वॉज प्रायर टू मी टेकिंग ओवर इट. आनी कित्याक यूज करपाक मेळटालो. इट इज समथींग विच इज ऑलरेडी हॅपन प्रायर टू मी. कितले टायम आसता लायफ कितले आसता गाडयेची व्हेकल कशें कंडेम करता? 15 years तेका हे आसता आनी देर आर सम स्पेसिफिकेशन्स वीच हॅज टू बी आयदर किलोमिटर्स ऑर दॅट पर्टिक्युलर इयर्स. सो एज पर दोज इयर्स हे जाता. एखादी गाडी पयली कंडेम करूं येता, बट वी हॅव टू सेंड इट फॉर इन्स्पेक्शन बाय द ITI ऑर सम अदर अप्रूव्ड इन्स्टिट्यूशन. PWDची घेवची पडटा. नीट गाडी आसा ती 10 वर्सां पयलींच कंडेम जाली. हय, बट कंडेमनेशन जे आसता, हायर ऑथॉरिटी गिव्स कंडेमनेशन बेस्ड ऑन द डॉक्युमेंट्स एंड बेस्ड ऑन द इन्स्पेक्शन विच इज डन. सो विदाउट दॅट इन्स्पेक्शन ऑर विदाउट दोज नेसेसरी डॉक्युमेंट्स द ऑथॉरिटी नेवर कंडेम्स. सो इट इज फॉर that inspecting authority to check whether it is, see, if there is a car or if there is a vehicle which is not functioning and ती परत रिपेराक येता, परत रिपेर येता, कॉस्टूय वाडटा तेजो, जाल्यार ऑथॉरिटी कॅन कंडेम इट. बट बिफोर दॅट इन्स्पेक्टिंग ऑथॉरिटी ऑर इन्स्पेक्टिंग इन्स्टिट्यूशन हॅज टू गिव अ रिपोर्ट. कुडचडेच्यान आमचो खबराकार प्रहर सावड्डेकार. गोंयचो सामान्य मनीस सध्या संकटात सापडला. ताच्या खातीर प्रशासन शेणलां. मुळाव्यो सुविधा लेगीत ताका वेवस्थीत मेळना. तांच्या प्रश्नाचेर कोणूच विचार करिना. गोंयचें सरकार सध्या मध्यस्थ चलयता. आम आदमी पक्षान आरोप केला. गोंयकारांनी आता BJPक आनी काँग्रेसीक भायर मारून बाकीच्या पर्यायांचेर विचार करपाक जाय अशें आम आदमी पार्टीचो निमंत्रक एल्विस गोम्स म्हणटा. मिडलमॅन जे आसा ते सरकार चलयता आतां. मेकिंग हे वायल द सन इज शायनींग ऑर सन इज सेटींग म्हणपाक हरकत ना. दुसरें म्हणटा ते BJP आतां जे म्हणटाले की काँग्रेस इज हायकमांड कल्चर, उठले सुटले हायकमांडा कडेन चलता. आज तो फरक असो BJPन कांय दिसोंक ना. हांवें कितें म्हटलां, मिडलमॅन आज सरकार चलयता. सगळ्या क्षेत्रांनी मिडलमॅन इज व्हेरी एक्टीव. कित्याक फ्री फॉर ऑल सिट्युएशन दीस इज. फ्री फॉर ऑल सिट्युएशनान कोणूय फायदो घेवन मेकळो जावंक सोदता, आपलीं बोळसां भरूंक सोदता. हेंच चल्लां. ट्रेजरी इज गेटींग एम्प्टीड. मेन म्हणटा ते कॉमन मॅनाक हातून कांयच फायदो ना. आम आदमी जो आसा ताणें कितें करपाचें? आम आदमी कितें मागता? आम आदमी मागता उदक दी, आम आदमी मागता इलेक्ट्रिसिटी दी, पावर दी, आम आदमी मागता बरें शिक्षण, बरी भलायकेची केंद्रां, जॉब्स. हाजेर कोणूच उलयना. सी, हें लोकांन आतां खरें म्हणजे लोकांन ऑब्जर्व करपाक जाय, लोकांन पळोवपाक जाय की तेंचो रायट सांबाळपी असो सरकारूय ना आनी ऑपोजिशनूय ना. म्हणटकीच ह्या इनस्टेबिलिटीन जर कितेंय जालें जाल्यार आतां लोकांन आपलो विचार करून ऑल्टरनेटीव फॉर्म ऑफ गव्हर्नन्स म्हणटा तें लोकांन आपल्या नदरे मुखार हाडपाक जाय. गोवा फॉरवर्ड प्रादेशीक पक्ष म्हणून मिरयता, मागीर BJP आनी RSS मुखार लोटांगण कित्याक घालता असोय प्रस्न आपण उपस्थित केला. गोवा फॉरवर्ड पक्ष आमची रिजनल पार्टी म्हणटालो. आमी कोणा फुडें तकली सकयल बागयना म्हणटालो. आमकां हायकमांडाची गरज ना, आमच्या हायकमांड आमी म्हणटालो. हो गोवा फॉरवर्ड पक्ष आयज RSS आनी BJPच्या लिडरां फुडें सबसे लोटांगण कित्याक घालता? फक्त आपल्यो कदेली सांबाळपाक काय आपल्याक आनीक भितर प्रमोशनां मेळपाक? हें गोंयकारांक गोवा फॉरवर्डान पयलीं सांगचें. ज्या मुद्द्याचेर ते निवडून आयल्ले, मुद्दे झगडटाले, एसेंब्लीन दाखयताले की आमी रिवर नॅशनलायजेशन जावंक दिवचे ना, कोल पयस करताले, कोळसो हाडूंक दिवचे ना, अशे कितलेशेच गोंयकारांचे प्रश्न घेवन ते झगडटाले एसेंब्लीन. आनी मागीर एका राती भितर BJPक तेंको दिवन आपली मंत्रीपदां तिगांनी मेळोवन स्वार्थ सादलो. त्या गोंयकारांक आयज ह्या गोवा फॉरवर्ड पक्षान जाप दिवपाची गरज आसा की ते तांचो स्टँड कितें पळय तो. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. वास्को दर्यावेळांचेर अचकीत कांय फलक दिश्टी पडले. फुडाराक गणेश विसर्जन करूंक सुवात आसतली असो प्रश्न पोस्टरांतल्यान थळाव्यांनी केला. ह्या पुराय दर्यावेळांचेर मुरगांव पत्तन्यास विस्तारीकरण करपा आसा. ते फांड वयर थळावे वेळार शिटकावल्या. हे पोस्टर्स खारेवाडो, बायना दर्यावेळांचेर तशेंच थळावे लोक ज्या सुवातांचेर गणपती विसर्जन करतात थंय दिसून आयले. तांकां हाचे फुडें ह्या सुवातांचेर गणपती बुडोवपाक मेळटले की ना ते एमपीटीन स्पश्ट करचे अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. इन केस दॅट बर्थ बांदलो
जे हांगा मोठ्या प्रमाणेन जे गणेशोत्सव जेन्ना चतुर्थी येता तेन्ना गणपती बुडोवपाक वास्कोकार संबंध ह्या जे आमचे माळमोळे उरिल्ले सगळे हे जे लोक आसा ते बेलाबाई पर्यंत संबंध वास्कोचे लोक हांगा गणपती पळोवंक येता. त्या खातीर ह्या MPT चेअरमॅनान कितें प्रोविजन दवरलेलें आसा वास्कोकारांक गणपती बुडोवपाक. जर कितें जर ते प्लॅना भितर दवरतले प्रोविजन वास्कोकारांक जाल्यार तेणी चेअरमॅन आमकां सांगचें बाबा हें आमी अलाउड करतले ह्या थंय कंपाऊंड वॉल अकॉर्डिंग टू तांचे प्रोपोज्ड प्लॅन ऑलरेडी थंय दाखयता की कंपाऊंड वॉल घालपाचें आसा म्हणून रायट अप टू आमच्या हिंदू क्रिमेटोरियमा पर्यंत. पूण आतां एकदां कंपाऊंड वॉल घालो काय ना आतां MPTन लोकांक सोडटात पास काडटलो जाल्यार तुवें पुलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट हाडपाक जाय आनी कितें खूब फॉर्मेलिटीज आसा. तर फाल्यां आमी गणपती विसर्जन करपाक वतले आमकां फ्री पॅसेज आसतली थंय काय ना आनी आसतली जाल्यार ते बरोवन दितले काय तोंडानी सांगतले काय फुडें सगल्यांक फोटिंगपणां केल्ले तशें करपाचें आसा. सामाजिक आणि सांस्कृतिक कार्यावळींत आडखळ हाडपाचो कसलोच उद्देश ना अशें MPTचो कार्यकारी अध्यक्ष गुरुप्रसाद रायान सांगले. As per the act, the water limit up to 50 yards is becoming part of MPT. We are not stopping any activities what's happening until it is becoming objectionable to that. We never disturb the social fabric of this. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळया उरिल्ल्यो खबरो. पंडित जितेंद्र अभिषेकी संगीत महोत्सव 29 आनी 30 सप्टेंबराक आयोजीत केला. पणजेक कांपालार कला अकादमीन हो सुवाळो जातलो. मुंबयचे तारांगिणी सांस्कृतीक प्रतिश्ठानान ते खातीर फुडाकार घेतला. कला संस्कृती खातें आनी पर्यटन खातें तांकां पालव दिता. हो संगीत महोत्सव आयोजीत करपाचे हे शेगीत 14वें वर्स. महोत्सवात म्हालगडे संगीत कलाकार वांटो घेतले अशें आयोजका वतीन पंडित हेमंत पेंडसेन सांगले. ज्येष्ठ कलाकारांमध्ये मुंबईचे अमरेंद्र धनेश्वर हे मुंबईचे कलाकार आहेत. त्याचप्रमाणे मीता पंडित या कलाकार आहेत. सुभाष परवार मगाशी अमनकर साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे त्यांचं कंठसंगीत. रघुनंदन पणशीकर ज्येष्ठ कलाकार रघुनंदन पणशीकर यांचं गायन आहे. रवींद्र परचुरे आणि पंडित विश्वनाथ कानेरे. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. 7 दिसांच्या गणपतीचे विसर्जन बुधवारा जालें. तातूंत बहुतेक गणपती घरचे आसले. सार्वजनीक गणपती चड करून 11 दिसांनी पावयता. मात कांय सार्वजनीक गणपती 7 दिसांनी पावयले. त्यान पयलीं ह्या मंडळांनी कांय सर्ती आयोजीत केल्ल्यो. कुंकळी बाळ्ळे सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळान वेगवेगळ्या कार्यावळींचे आयोजन केल्ले. मंडळान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींची माहिती सचिव विजय कुमार कोपरेन दिली. कुंकळी बाळ्ळी सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाचो हो हें 9वें वर्स. गेलीं 9 वर्सां कुंकळ्याक आमी हो गणेशोत्सव साजरो करतात. पुणूय मोठ्या दबाज्यान ह्या गणेशोत्सवाची आयज 19 तारखेर सांगता जाता विसर्जन जातलें. वेगवेगळे कार्यक्रम आमी घडोवन हाडले. चडशे कार्यक्रम स्थानीक भुरग्यां खातीर, महिलां खातीर आनी स्थानीक कलाकारां खातीर आमी घडोवन हाडलेले. दुसरें एक म्हत्वाचें म्हणल्यार पुणू पासून आमी इको फ्रेंडली म्हणल्यार फटाकेचो वापर अत्यंत अल्प असो करपाचें एक निर्णय घेतलो आनी आमी त्या अनुसार तो निर्णय पाळ्ळाय बी. कसल्याय तरेचे दुसरें म्हळ्यार प्रदूशण जावपी थर्मोकोलाचो वापरय आमी टाळ्ळो. प्लास्टिकाचो वापर टाळपा खातीर आमी भक्तांक जे आयले तांकांय एक मार्गदर्शन केलें, जागृती केली. कोलमरड सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळान कला आणि संस्कृती खाते तसेच वेस्ट झोन कल्चरल सेंटराच्या जोड पालवान खाशेली सांस्कृतिक कार्यावळ घडोवन हाडली. या कार्यावळीत आसाम, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र आणि हेर राज्यातल्या पंगडांनी तांची लोककला सादर केली. हे विशीं प्रीतम नायकान माहिती दिली.
संस्कृती खातें तशेंच वेस्टर्न कल्चरल सेंटर उदयपूर हे वर्सान वेगवेगळ्यो कार्यशाळा आयोजीत करता. तातूंतल्योच ह्यो म्हणजे फोक डान्सा खातीर जगभर म्हणजे ह्या भारतांतले वेगवेगळ्या राज्यांतले फोक डान्स आमी गोंयांत घेवन येतात आनी ते सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळान आमी ते परफॉर्म करतात. जे सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ आमकां लेटर करता की आमकां अमकें जाय त्या प्रमाणे आमी जशें तांकां कशें अवेलेबल आसा न्ही टायमींग त्या प्रमाणे आमी हांगा वेगवेगळ्या मंडळांत परफॉर्म करतात. गोंयचे आशिल्ले महाराष्ट्रा, राजस्थान, सिक्कीम, गुजरात, ओरिसा, आसाम अशे वेगवेगळ्या राज्यांतले हांगा म्हणजे कोलमरड सार्वजनीक गणेशोत्सवाक तांणी परफॉर्म केला. मडगांवच्यान आमचे खबराकार रमेश नायक रावत आणि संदीप तुयेकार. वर्सुकी सांगोड उत्सव बुधवारा कुमारजुंवेचे खाडीत मनयलो. 2 व्हडी एकठांय करप म्हळ्यारूच सांगोड. मागीर ह्या सांगडार पौराणीक चित्ररथ दवरून उदकांत भोंवडी मारता. चवथीच्या 7व्या दिसा ही कार्यावळ जाता. बऱ्या चित्ररथांक बक्षिसांय दिता. सांगडाची ही प्रथा बऱ्याच वर्सां सावन चलता. ही उदकांतली चित्ररथांची सर्त पळोवपाक मोठी गर्दी जाता. बक्षिसा भायर सर्तीत वांटेकार जाल्ल्या सांगडाक मानधनय दिता. हालीसराक कला आनी संस्कृती खातें हे खातीर अर्थीक आदार दिता. विष्णुपुत्रो मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम जगतारक के पुत्र होकर भी तुम्हें राक्षसी वृत्ति आई है. हे गुरु, मेरे ही वरदान से आपके माताओं के साथ श्रीहरि पाताल लोक रहने के लिए मजबूर हुए थे, लेकिन आपकी माताओं ने हो सांगोड उत्सव जो आतां तुमी आतां पळयता तो स्टार्ट जावपाक पयलीं जाणटेल्या तेन्ना वडये कुटुंबीय म्हण आसलो तेंच्या घरान गणपती दवरलो जालो आनी तेजी आर्थीक परिस्थिती सामकी बिकट जाली. तेणें व्हरोन तो गणपती आमची ग्रामदेवता ती शांतादुर्गा कुंभारजुंवेर माशेलान आसा ते देवळान तेणें दवरलो आनी थंयच्यान ही परंपरा सुरू जाली. सांगोड म्हणून सुरू जालो सांगोड. आनी आतां हे सांगोड म्हणून आतां जे आमचे कुंभारजुंवेचे भावीक जे आमचे यंग युवक आहा तेंच्यांनी आपापली एक कला म्हणून साजरी करता. दोन सांगोड म्हणून एक सांगोड उत्सव म्हणून हो साजरो करता. कुंभारजुंवेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. हे खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. तेखेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.